तुमच्या सगळ्यांचे आयच्या या सत्संग कार्यक्रमात प्रेमपूर्वक स्वागत असा. तर सगळ्या माताचीच कडेन मागता की मातशें मुखार येवचें सगळ्यांनी. जेन्ना भक्तांची संख्या कमी आसता पयस पयस बसतकीर फुडें येयात. प्रभूजी सगळे फुडें येयात. तुमी फुडें येयात. तर तुमी पयस बसल्यार म्हाका एकटो एकटो फील जाता. अशें या सगळे फुडें येयात. तर आयज खूब सुंदर असो दीस आसा. खूब सुंदर अशी लिला भगवंताची आमी चर्चा करूया. त्या खातीर सगळीं फुडें येयल्यार मातशी मजा येतली. इवन खुर्ची वेळ म्हाज्या फुड्यान सुचयल्यार मेळना. तर रिपीट घाली करून मागता की भायर दोन गायो उबे आसा तांकां पयलीं प्रसाद दिवचो. हे आज विशेष दीस आसा. एक्चुली आमी सदांच जाय पयलो मान दिवपाक जाय, प्रसाद दिवपाक जाय. आसात गायो? तर आमी प्रसाद घेवचे पयलीं आज गाय प्रसाद दिलो खूब बरें. तर सगळ्यांक श्लोक दिसता ना? हय दिसता न्ही सगळ्यांक? तर हांव म्हणटा तुमी म्हाज्या फाटल्यान म्हणात. तर हो श्लोक जावन आसा श्रीमद भागवतमाचो जो 10वो स्कंद आसा तितूंतलो 15वो अध्याय तेजो पयलो श्लोक. श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रुतो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चरयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यम् अतीव चक्रतु. परत एकदा म्हणूया. ततश्च पौगण्डवयश्रुतो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चरयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यम् अतीव चक्रतु. ततश्च पौगण्डवयश्रुतो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चरयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यम् अतीव चक्रतु. जो अर्थ असा आसा हिंदीन वाचता. श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गायें चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी. इस प्रकार अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन कर दिया. तर कोंकणीत सांगता सुखदेव गोस्वामी म्हणटा की जेन्ना कृष्ण आनी बलराम वृंदावन आशिल्ले तर तेन्ना तेंची जी आयु आसा ती पौगंड अवस्थेंत येयली. पौगंड अवस्था म्हणजे 6 ते 10 वर्सां. जेन्ना भगवान श्री कृष्ण 6 वर्सांचे जाले तेन्ना तांकां जे तेंचे वरिश्ठ ग्वाल म्हणजे तेंचे जे व्हडले वयस्कर जे आशिल्ले नंद बाबा राम कृष्णाचे काका तेंच्यांनी तांकां गायेक चरोवपाक व्हरपाक अनुमती प्रदान केली. तर अशा प्रकारे आपल्या अन्य सखा बरोबर भगवान श्री कृष्णांनी भगवान बलरामान वृंदावन जे आशिल्ले पूर्ण वृंदावनात आपले जे चरण कमलाचे जे चिन्ह आशिल्ले ते सगळ्याक अंकीत केले आनी पूर्ण वृंदावनाक पावन केले. अशें ह्या श्लोकाचो अर्थ आसा. तर आमी मंगळाचरण करून तेजेर डिस्कस करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामि ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीचे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. तर तुमच्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा प्रेमपूर्वक स्वागत. तर आज कसलो दीस कोण सांगपाक शकता? कोणाक खबर आसा? आज खंयचो दीस? गोपाष्टमी. तर कितें काय गोपाष्टमी? कोणाक खबर आसा? गोपाष्टमी म्हणजे कितें? कोणाक खबर आसा? आमच्या स्मिता माताची खबर आसा काय कोण तें सांगपाक? तर हांव सांगल्यार तूं कित्याक बसलें? तर आज गोपाष्टमीचो दीस आसा. म्हणजे आज भगवान श्रीकृष्ण जेंका आमी कितें म्हणटात? गोपाल म्हणटात. तर ते खऱ्या अर्थान जे वत्सपाल आशिल्ले ते आज गोपाल जाले. तर जे पयलीं पाडकांक घेवन वयताले चरोवपाक ते आयच्या दिसा साकून गाय चरोवपाक व्हरपाक लागले. तर ह्या श्लोकान आमी जो श्लोक आयज वाचलो तातूंत बरयल्लें आसा की जेन्ना कृष्ण आनी बलराम पौगंड अवस्थेन आयले तर थंय 1 ते 5 वर्सां ताका कुमार अवस्था म्हणटा. कितें? कुमार अवस्था. 6 ते 10 वर्सां आसा ताका पौगंड अवस्था म्हणटात आनी 11 ते 16 हाका किशोर अवस्था आनी तेजे नंतर यौवन अवस्था. तर भगवान श्रीकृष्ण जेन्ना ह्या भूतलाचेर येता, ह्या भौम वृंदावनान येता, जे भूवृंदावन आसा, जे आमचे भक्त थोडे कार्तिक यात्रेक वचून आयिल्ले आसा वृंदावनाक. तर त्या वृंदावनान जेन्ना भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे भौम वृंदावनान येता तेन्ना भगवान श्रीकृष्ण जी आयु आसा अशी बदलता. कुमार अवस्था ते पौगंड अवस्था, पौगंड साकून किशोर अवस्था आनी भगवान श्रीकृष्ण किशोर अवस्थेनूच उरता. जरी तर भगवान श्रीकृष्णाची आयु 16 क्रॉस जाली पूण तेजें जें शरीर आसा तें फक्त किशोर अवस्थे पर्यंत उरता. ते 16 वर्सांचे वयर केन्नाच जायना. वर्सां जातली 120 125 वर्सां भोगूंक रावता ह्या बदलाचेर लिला करता. पूण जें शरीर आसा तें तशेंच 16 वर्सांचेंच उरता. पूण एक्चुअल जे भगवंताचो धाम आसा गोलोक धाम थंय भगवंताची आयु जी आसा ती शास्त्रान वर्णन केल्ली आसा की भगवंत थंय 15 वर्सां 9 म्हयन्यांनी 7.5 दीस इतले ह्या धरा लास्ट क्वेश्चन जाता. 15 वर्सां 9 म्हयने 7.5 दीस ह्याच आयुचे आसता भगवंत. थंय ओरिजिनल गोलोक धामान ज्या जाग्यार आमकां सगळ्यांक वचपाक जाय. आनी राधा राणी जी आसा ती 14 वर्सां 2 म्हयने आनी 15 दिसांचीच आसता. तेज्या वयर तेज्या कमी आसना. तेजेर डिटेल आमी मुखार चर्चा करूया. तर ह्या भौम वृंदावनाकूच भगवान अशा स्थितीन वयता, कुमार पौगंड आनी किशोर अवस्था. तर एक दीस यशोदा मैया जी आशिल्ली आपल्या आंगणात बसलेली आनी
उलयताली, चर्चा करताली, जशी की आमी केन्ना आंगणात बसून उलयतात ते तुमी खबऱ्यो करता ना न्ही. आतां फक्त वॉट्सॅपाचेर हरी बोल, हरे कृष्णा, नाजाल्यार हाय हॅलो, वॉट आर यू डुईंग, आय एम प्रिपेरिंग सम फूड आनी दीस एंड दॅट. वॉट्सॅपाचेर आमी चॅट करतात, चर्चा खूब कमी जातात. तर यशोदा मैया आपल्या आंगणात बसलेली आनी खबऱ्यो करताली. तर थंय अभिनंदनाची बायल येता. आतां हो अभिनंदन कोण? तर अभिनंदन हो नंद बाबाचो व्हडलो भाव. नंद बाबा कोण? नंद बाबा कोण? कोणकोले रावता? हां, कोण नंद बाबा कोण? कृष्णाचे बापूय. हरे कृष्ण. तर नंद बाबाचो व्हडलो भाव अभिनंदन, तेजे सकल उपनंद आनी तेजे सकल तिसरो नंद बाबा आनी तेजे सकल सनंद आनी तेजे सकल नंदन, अशे 5 भाव आशिल्ले आनी तेंचे 2 भयणी आशिल्ल्यो, सनंदिनी आनी नंदिनी. तर ही अभिनंदनाची बायल जी आसा ती यशोदा मैया फुडें येता आनी ती उलोवपाक लागता. तर अभिनंदनाची बायल जी आसा ती वासपूस करता ती, सॉरी थंडी जाल्यार मातसो कफ येता. तर सगळें कशें चल्लां आमी विचारतात जिवनांत कशें चल्लां, सगळें ओके न्ही. तर यशोदा मैया जी आसा ती म्हणटा की चल्लां सगळें बरें चल्लां, पूण आमचो जो कृष्ण आसा, लल्ला आसा तो ह्या दिसान हांव पळयता की मातसो बदल्ला, चेंज जाला. पयलीं आपूण ताका बरें तेल लावन मालीश करताले, ताका बरें आपूण न्हाणयताले, बरो सुंदर असो ताका आपूण श्रृंगार करतालो, खूब सुंदर ताका आपूण कपडे घालताले, म्हाज्या हातीन ताका आपूण बरयताले. आनी आतां कितें काय म्हणल्यार हो कृष्ण म्हाज्या बरोबर न्हांवपाक येना. कितें म्हणटा? म्हाका लज दिसता आनी आपूण एकटोच न्हांवपाक वयता. म्हाजो कृष्ण असो कसो जालो? आपल्या बरोबर न्हांवपाक येना. ताका आतां लज दिसपाक लागल्या आनी वयल्यान न्हांवन येता आनी स्वता कपडे घालता. कपडे घालून श्रृंगार आपूण स्वता करता आनी म्हाकाय आतां पांय पडपाक लागला, म्हाज्या चरणाक हात लावन पांय पडटा. तर तो पयलीं असो करनाशिल्लो, ताचो स्वभाव अकस्मात कित्याक बदलला? हें पळोवन यशोदा मैया आश्चर्यचकीत जाता. अभिनंदनाची बायल म्हणटा की ती व्हडली आसता गोंयांत, व्हडल्या भावाची बायल, तिका अनुभव आसता भुरग्यांचो, भुरगे कशे बदलतात. हळूहळू भुरगे लजपाक लागता ते व्हडले आसतना. पयलीं सारके भुरगे लग्न अवस्थेन आपल्या आवय बरोबर नासता, मागीर हळूहळू तांकां लज दिसपाक लागता. आमी जेन्ना भुरग्यांक कुय 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 करपाक लागता तेन्ना भुरग्यांक लज दिसपाक लागता. आनी तेजे पयलीं तांकां खबरूच आसना कुय कुय म्हणजे कितें. तर आमीच तांकां याद करून दिता, कुय 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 करता. तर तसो आतां कृष्ण लजपाक लागला. तर अभिनंदनाची बायल सांगता की कांय चिंता करपाची गरज ना, हें सगळें नॉर्मल आसा. जसो भुरगो व्हडलो जाता तशें हे हळूहळू बदलाव येता. तर कृष्ण आतां व्हडलो जाता. तुवें खूश जावपाक जाय की तुजो लल्ला जो आसा तो आतां व्हड जाता. तर हेवटेन जे नंद बाबा आसा ते सुद्दां चिंतीत आसतात. हेवटेन यशोदा मैया आनी अभिनंदनाची बायल खबरो करता, तेवटेन नंद बाबा आसा ते चिंतीत आसा. तर कितें जालां काय लल्लाचें ह्या दिसांनी, असो नंद बाबा चिंतता. पयलीं धांवून धांवून म्हाज्या फुडें येतालो, जेन्ना गाय चरोवपाक वयतालो आनी सांजे वेळार हांव जेन्ना घरा येतालो परतून तेन्ना कृष्ण धांवून म्हाज्या वेगान येतालो. आनी आतां तसो येना. आतां पयसल्यान म्हाका प्रणाम करता किंवा म्हाज्या चरणाक स्पर्श करता. तर कितें चल्लां? हें सगळें नंद बाबा सनंदा कडेन उलयता, आपल्या धाकट्या भावा कडेन उलयता. तर नंद बाबा म्हणटा की आपूण पळयता की तो खूब वेळ तुमच्या वांगडा आसतात, तुमी तेजी फकाणां करतात, तुमकां खबर आसतलें कितें तरी तुज्या मनांत चल्लां. तर कितें चल्लां तें सांगात. तर नंद बाबा तेंकां विचारता. तर ते सांगता की आमकां कृष्ण सांगतालो की बाबा, म्हाजे जे बाबा आसा ते आतां वयस्क जाल्ले आसा, जाणटे जायत वयता.
सकाळी घराच्यान भायर सरता आनी सांजे लेट घरा पावता आनी ते पूर्ण सगळ्या वनान भोंवन गायेक चरोवन सारके जाम जाता. हांवें आतां बाबाची जबाबदारी घेवपाक जाय. बाबान आतां रिटायर जावपाक जाय आनी ती सेवा म्हाका दिवपाक जाय. तर हें आयकून नंद बाबा सारके हांसपाक लागता आनी म्हणटा की तो आजून खूब ल्हान आसा. तर सगळे आवय बापायक आपलो भुरगो कितलोय व्हडलो जाल्यार सुद्दां कितें दिसता ल्हान आसता. आमी व्हडले व्हडले भुरग्याक 15 वर्साच्या 16 वर्साच्या भुरग्याक 20 वर्साच्या 25 वर्साच्या 40 वर्साच्या भुरग्याक सुद्दां आवय कितें म्हणटा बाबू आयलो रे घरा. तर तो बाबू आसा. तर बाबू केदोय व्हडलो जावं आवय खातीर तो सदांच बाबू आवय बापाय खातीर. पूण तसोच नंद बाबा म्हणटा की तो आजून खूब ल्हान आसा. तर ते म्हणटा की ना 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 तशें समज नाका. आमचो कृष्ण आतां खूब हुशार आसा, व्हडलो जाला, योग्य आसा. आतां ताका गाय चरोवपाक धाडपाक जाय. तर गोपाळ जंबू म्हणून एक पुस्तक आसा. तितून वर्णन येता की कृष्ण आपल्या आयु परस थंय कृष्णाची जी आयु आसा तर बाकीच्या भुरग्यां परस 1.5 वर्सांनी तो फास्ट वाडटालो. म्हणजे तेजी जी बुद्धिमत्ता आसा म्हणजे ह्या शरिरान आसा. आतां जो आमचो बाबू थंय फाटल्यान व्हडल्या व्हडल्यान धांवता बोवाळ मारता तेजी वाड कशी जाता पळय ती बाकीच्या भुरग्यां परस 1.5 पटींनी फास्ट जाता. तर कृष्णाची आयु तशी वाडटा. तर अशें तरेन कृष्ण प्लॅनिंग करता की आपल्याक आतां गाय चरोवपाक व्हरपाक जाय. तो दीस म्हणजे गोपाष्टमीचो ज्या दिसा भगवान श्री कृष्ण गाय चरोवपाक घेवन गेले. तर खूब सुंदर अशी लीला आसा. तर म्हाका दिसना की आयचो वेळ आमकां पावलो की लीला आमी पूर्णपणे तेचेर चर्चा करपाक पावतले. तर पयलींच भक्तांची संख्या कमी आशिल्ली म्हणून हांवें लेट सुरवात केली. तर कितले जाता तितले मेरेन आमी सवायणां म्हणजे डिस्कस करुया. उरलेले नेक्स्ट विकाक कंटिन्यू करुया. तर खूब सुंदर लीला आसा. आयकपाक तर खूब सोंपें दिसता की ह्या दिसा भगवान श्री कृष्ण जे आशिल्ले ते पाडटाक चरयताले ते आतां कोणाक चरोवपाक लागले गाय घेवन चरोवपाक लागले. इतलीच लीला. तर हेजे फाटल्यान जे आचार्यगण आसा ते खूब सुंदर सुंदर कारणां दितात की कित्याक भगवान श्री कृष्ण आतां गाय घेवन वचपाक सोदतले. तर एक आचार्य सांगता की कृष्ण भगवान श्री कृष्ण एक खास उद्देश घेवन ह्या भूतलाचेर आयिल्ले. कितें उद्देश आशिल्लो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. तर जेन्ना भगवान श्री कृष्ण पाडकांक घेवन वयताले तेन्ना ते चड पयस वचपाक शकनाशिल्ले. आनी पाडकांक आजून जर ते तशेंच घेवन वचपाक लागले जाल्यार राक्षसांक कशें मारतले. राक्षसांक मारपाक जाय, दुश्टांचो संहार करपाक जाय, साधूचें रक्षण करपाक जाय. आनी राक्षस पयस जंगलांत रावताले. तर यशोदा मैयान एक खास योजना केल्ली. जेन्ना भगवान श्री कृष्ण पाडकांक घेवन वयताले त्या वेळार कृष्ण नंद गांवांत रावताले. तर नंद गांवांत कोण कोण गेला. तर थोडे दीस पयलीं नंद गांवांत स्मिता माताजी, राजमती माताजी, तुमचो आदी तन्मय मनीश प्रभू गेलो मरे नंद गांवांत. तर नंद मेळाक पळयलें तुमी कशें आसा नंद मेळ्ळें. तर नंद मेळाक थंय एक भायर अशें कितें म्हणटा बाल्कनी कशी आसा. त्या बाल्कनीच्यान स्टेप्स आसा अजून. तर म्हाका याद ना हांव ह्या फावटी यात्रेक गेल्लो पूण हांव वेगळोच भोंवतालो. तर यात्रा वांगडा भोंवनाशिल्लो. तर म्हाका बेगीन वचपाक जाय आशिल्लें. त्या खातीर गोवर्धन परिक्रमा आनी दुसरें कितें कितें करपाक जाय आशिल्लें. तर थंय बाल्कनीच्यान अशे स्टेप्स आसा जे वयर वयता नंद मेळान. तर यशोदा मैया कितें करताली. यशोदा मैया भगवान श्री कृष्णाक पळोवपा खातीर त्या बाल्कनीच्या स्टेप्सा वयल्यान वयर चडटाली.
आणि त्या नंद मेळांतल्यान त्या जाग्या वयल्यान संपूर्ण वृंदावन दिश्टी पडटालें. तर हे जे नंद भवन आसा तें नंदीश्वर पर्वताचेर आसा, कथा आयकल्ली आसतली. तर स्वता शिवजी जे आसा ते नंदीश्वर पर्वत जावन त्या जाग्यार स्थित जाल्ले आसा. त्या शिवजी भरपूर प्रार्थना करता, तपस्या करता की भगवान श्री कृष्णाचे जे चरण चिन्ह आसा ते आपल्या मस्तकाक लागचे. राधा आनी जी अन्य गोपी आसा, श्रेष्ठ महान भक्त आसा, त्यांचे चरण धुली आपल्याक लागची म्हणून शिवजी नंदीश्वर पर्वत जावन नंदगांवान रावता. आनी ह्या नंदगांवान हे नंद मेळ आसा. ते वयल्यान यशोदा मैया भगवान श्री कृष्णाक पळयता की कृष्ण आतां खंय खंय वयता आसा, काम करता आसतना मदींच वयता. कृष्ण आतां कितें करता काय, तेणें टिकीट खालें काय, तर वयल्यान वचून पळयताली की कृष्ण आसा सारको. अशें करून यशोदा मैयान जी आशिल्ली ती एक योजना केली की कृष्णाचेर सदांच आपूण निरंतर लक्ष दवरतले. आनी अन्य जे नोकर जे आशिल्ले तांकां सुद्दां स्पेशल खास सेवा दिल्ली की तुमी कृष्णाचेर लक्ष दवरपाचें. तर जे जे कोण नंद भवनान गेले तेणी अशें पळयलां आसतलें, गेल्ले बरोबर तुमी वयर बालकनी जल्मी ना. तर मैया वयर वचून सदां कृष्णाचेर लक्ष दवरताली. म्हाजो लल्ला खंय आसा, कितें करता, नोकर बी सगळे दवरलेले. तर मैया जर अशीच म्हाका सदांच पळयत रावली, म्हाजेर लक्ष दवरीत रावली जाल्यार हांव राक्षसांचो वध कसो करतलो अशें भगवान श्री कृष्ण चिंत्ताले. तर म्हाका जंगलान पयस वचपाक जाय. जर म्हाका गाय घेवन वचपाक संदी मेळ्ळी जाल्यारूच हांव पयस वचपाक शकतलो. अशें एक आचार्य कारण सांगता की कित्याक कृष्ण गाय घेवन वचपाक सोदताले. तर दुसरे आचार्य सांगता की कृष्णा नंद बाबा जे आसा, नंद बाबाक आपलो सान्निध्य दिवपाक सोदताले, नंद बाबा बरोबर संग करपाक सोदताले. कित्याक चडशी ल्हान भुरगीं कोणा वांगडा आसता, कोणा वांगडा आसता, कोणा वांगडा आसता भुरगीं, चडशीं कोणा वांगडा आसता. बापूय सकाळीं कामाक वयता आनी सांजचे येता, तर आवय बरोबर चड वेळ आसता. तर एक आचार्य सांगता की कृष्णाक नंद बाबा बरोबर संग करपाचो आशिल्लो. म्हणून कृष्ण चिंतता की आपल्याक आतां गाय घेवन वचपाक जाय. म्हणजे सुरवातीच्या वेळार कितें करतलो, जेन्ना बापूय आपली सेवा, आपलो बिझनस भुरग्याच्या हातीन दितलो तेन्ना आपूण सोडून वयतलो. थोडे वेळ आपूण तेजे बरोबर रावतलो. तर थोडे वेळ आपल्या बरोबर नंद बाबा येतलो, आपल्या खातीक घेवन वयतलो, नंद बाबा कडेन आपूण खबरो सांगतलो. ह्या उद्देशान आचार्य सांगता की कृष्ण नंद बाबाचो संग करपाक सोदताले. तर कृष्ण थंय नंद बाबाच्या हातीक धरून वयता. कितलेशेच प्रश्न विचारता की हें फळ जें आसा तें अशें कित्याक लागता, हें फळ आनी हें फळ सारकेंच दिसता, जाल्यार हें गोड आनी हें आंबट कित्याक, हें कोडू कित्याक, अशे खूब प्रश्न करता. माकडाक पळयताली म्हणजे आमकां कांय शेपडीच ना मरे, माकडाक कित्याक शेपडी आसा, अशे वेगळे वेगळे प्रश्न करताले. डिफरंट वेगळ्या वेगळ्या जनावरांक पळयताले, शेवण्यांक पळयताले. तर एकदां कृष्ण मोराक आनी लांडोराक पळयता. आतां मोर म्हणजे कोण, मेल काय फिमेल, मोर कोण, मेल. तर मोर सुंदर काय लांडोर सुंदर, मोर सुंदर. तो बेश्टोच बाबाची फकाणां करतालो. हो मेल जो आसा तो मोर आनी हो लांडोर. म्हणजे मेल जो आसा तो पुरुष जो आसा तो खूब सुंदर दिसता, म्हणून तुमी यशोदा मैया परस चड सुंदर दिसता काय म्हणटा. तर हेका अशी मैया आवडटा, सुंदर मैया सुंदर आसा, पूण बाबाक उलोवपाक लागून कितें म्हणटा, तर मोर सुंदर म्हणून तुमी सुंदर दिसतात काय. तर कृष्णा कडेन खूब कमी वेळ आसलो एक्चुअली. कित्याक कृष्णा थोड्याच वर्सांनी आतां खंय वचपाचें आसा, 10 वर्सां 8 म्हयनेच कृष्ण वृंदावनांत रावता. मागीर खंय वयता,
मधुरेन वयता कोणाक मारपाक? मामाक मारपाक. तर मामाक मारपाक कोण वयता? मामा वांगडा मज्जा करपाक मामाच्या गांवांत वयता. पूण हांगा मामाचे कल्याण करपाक भगवान श्री कृष्ण मथुरेन वचपाचे आसा. कृष्णा कडेन थोडोच वेळ आसा. त्या खातीर सगळ्या कडेन सगळे जे भक्त आसा, सगळे जे गोप सखा सखी आसा, सगळे जे वृंदावनवासी आसा त्यांचे बरोबर भरपूर वेळ कृष्णाक घालोवपाक जाय, जाता तितलो वेळ. म्हणून भगवान श्री कृष्ण ही सुंदर अशी लीला करतात. तर आचार्य कारण सांगता की कृष्ण जे आशिल्ले तांकां विरह रसाचो जो स्वाद आसा तो ब्रजवासीक दिवपाक जाय आशिल्लो. म्हणून कृष्ण खंय वयता? पयस जंगलांत वचपाक सोदताले. पाडूक घेवन जेन्ना वयताले तर रोखडेच परत येताले. पूण आतां गाय घेवन गेले जाल्यार पयस वयतले. सकाळीं वयतले आनी केन्ना पावतले? सांजे पावतले. जशें की थोडे पणजे वयता आनी सकाळीं 7 वयता आनी घरा केन्ना पावता? 8. म्हाजो पप्पा पयलीं सकाळीं 7 वयतालो, 6:30 बी कदंबा बसीचेर आनी रातचो 7:30-8 घरा पावतालो पणजे वयता. तर आतां आमी पणजे गेले, आमचे कंपनीन सुद्दां कामाक गेल्यार सकाळीं 9 गेल्यार सांजे 7 घरा पावता. तर कृष्ण चिंता की आपल्याक तांकां सगळ्यांक कसलो आस्वादन दिवपाक जाय? विरह रस जो आसा, विरह म्हणजे कितें? कोणाक खबर आसा? विरह म्हणजे इंग्लिशीन कितें? सेपरेशन. जेन्ना एका व्यक्तीचेर आमी भरपूर प्रेम करता, तो व्यक्ती जेन्ना खूब पयस वयता तेन्ना कितें जाता? दुख्ख जाता. एक प्रकारचें दुख्ख जाता आनी एक प्रकारचो रस जो आसा तो आमी अनुभव करता. कित्याक तो व्यक्ती जेन्ना पयस जाता आनी तो खूब दिसांनी जेन्ना मेळटा तेन्ना जो आनंद आसा तो वेगळोच आनंद आसता. तर हो रस जो आसा तो सगळ्यांक दिवपाक सोदताले. तर सकाळीं वयतलो आनी सांजे येतलो. तर कोणाक विरह जातलो? जेन्ना कृष्ण सकाळीं वयतले आनी सांजे येतलो, कोणाक विरह जातलो? यशोदा मैया विरहाचो अनुभव जातलो. जी गोपियां आसा तांकां सुद्दां कृष्णा पासून विरहाचो अनुभव जातलो. तर जी यशोदा मैया, जी बाकीची जी गोपी आशिल्ली ती कृष्णाची वाट पळयताली आनी सुर्याक कितें कितें म्हणटाली, आनी तूं बेगीन कित्याक वस्त जायना? जे मेरेन तूं वस्त जावपाना कृष्ण परतून येवपाना. कृष्ण परत येतकीर कोणाक विरह जातालो? कृष्ण जेन्ना परत येता गायक घेवन तेन्ना कृष्णा बरोबर दिसभर कोण आसताले? कृष्णाचे सखा. ते जेन्ना घरा वयताले तेन्ना तांकां विरह जातालो की केन्ना काय सकाळ जातली आनी केन्ना परतून आमी कृष्णा बरोबर वयतले. तर ते कोणाक कोण बोळ मारताले? चंद्राक कोण. अरे तूं बेगीन वयतलो काय ना? केन्ना काय सूर्य उदय जातलो आनी आमी केन्ना परतून कृष्णा बरोबर वयतले. तर अशे तरेन सगळ्याक विरह रस जो आसलो, विरह रस जो आसा तेजो आस्वादन दिवपाक भगवान श्री कृष्ण पयस वचपाक सोदताले. तर आमचे कडेन आमी आमच्या भोवतीक जगान पळयता की आमचे कडेन जें कितें आसा तें जेन्ना आमचे कडेन निरंतर आसता तेन्ना तेजो तितलो वॅल्यू उरना. जें कितें आमकां कंटिन्यू मेळटा, समजा उदाहरणा खातीर गुलाब जामून. डेली जर जेवणाक गुलाब जामून आसा जाल्यार गुलाब जामुनाचें कितें खास कितें उरतलें? केन्ना केन्ना 15 दिसांनी म्हयन्यानी एकदां खाल्यार गुलाब जामूनचो लागतलो. नाजाल्यार गुलाब जामुनाक कांयच अर्थूच आसपाना. डेली जर माताचेर पॅटीस करून हाडले जाल्यार आमकां पॅटीसाची कांय उमेदूच उरपाना पॅटीस खावपाची. तर खूब दिसांनी जेन्ना कितें मेळटा तेन्ना तेजो वेगळो अनुभव येता. तर समोसा डेली खाल्यार मजा येतली ना. तर डेली जेन्ना आमकां कितें मेळटा तेन्ना तेजो वॅल्यू उरना. म्हणून भगवान श्री कृष्ण कितें करपाक सोदताले? विरह जो आसा तेजो विरह रसाचो आस्वादन करपाक सोदताले. पूण जेन्ना विरह रस जेन्ना येता तेन्ना कितें जाता की तो जो व्यक्ती आसा जेचे पासून आमकां विरह जाल्लो आसा तो जेन्ना खूब दिसांनी मेळटकीर कितें जाता? प्रेम जो आसा तो वाडटा. तो आनंद जो आसा तो वेगळोच स्तराचेर आसता. पूण हे जालें भौतीक स्तराचेर. पूण भगवान श्री कृष्णाचो जो प्रेम आसा, प्रेम भक्ती आसा ती सुद्दां अशीच आसा काय?
भगवंताचे जे भक्त आसा अनन्य भक्ती करता ब्रजवासी जे आसा तांकां सदांच कृष्ण मेळ्ळो म्हणून तेजो वॅल्यू कमी जाता जाता तर कृष्ण भक्ती अशी ना, कृष्ण प्रेम असो ना, तर कृष्ण कित्याक विरह रसाचो आस्वादन करपाक सोदता? तर जेन्ना भगवंताचे भक्त सदां नित्य भगवंता बरोबर आसता तेन्ना त्यांचो प्रेम किंवा कृष्णा प्रती जी श्रद्धा, कृष्णा प्रती जी आवड आसा, आकर्षण आसा तें मातशें सुद्दां कमी जायना. शास्त्रांत वर्णन येता की कृष्ण भक्ती, कृष्ण प्रेम जे ब्रजवासी आशिल्ले तांकां आतां जो प्रेम आसा 5 मिनटांचो प्रेम डबल जातालो, 5 मिनटान आनी ट्रिपल जातालो, 5 मिनटान इतलोय समजलो प्रेम केन्नाच कमी जायना. असो कृष्ण भक्तीचो प्रेम आसा तेजी इतली महानता, इतली श्रेष्ठता आसा. तर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी कितें सांगता की प्रेम खंयच्या आमी भौतीक स्तराचेर पळयता की खंयच्या व्यक्तीक आमी जर भरपूर प्रेम करता आनी तो बरोबर आमच्या चाल उरली आसा जाल्यार हळू हळू कितें जाता प्रेम कमी जायत वयता. आनी एक टायम असो येवपाक शकता की प्रेम पूर्णपणे सोंपपाक शकता आनी अशें सुद्दां जावपाक शकता की हेजो हो आनी म्हाका फुड्यान नाकाच अशें सुद्दां जावपाक शकता. पूण भगवंताचो जो प्रेम आसा, भगवंताची जी भक्ती आसा ती केन्नाच तशी जायना. तर कृष्ण वेगवेगळ्या रसाचो आस्वादन करपाक लागून तांकां विरह रस दिवपाक सोदताले. तर निरंतर कृष्णा बरोबर जे आसून सुद्दां तेंची भक्ती केन्नाच कमी जायनाशिल्ली. पूण वेगळो वेगळो रस जो आसा तो कृष्ण आस्वादन करपाक सोदताले. तर विरह रस कसो आसा पळय, कृष्ण आतां कितें करता काय, आतां विरहान आसा तें चिंतता की कृष्ण कितें करता काय. कृष्ण मैया आसा, गोपी आसा, तांकां चिंता आसा की कृष्णाच्या पांयाक कांटे लागत काय, कृष्ण यमुना नदीन भितर चड न्हांवपाक गेलो जाल्यार, भितर बुडलो जाल्यार तांकां हुस्को आसताले. झाडार चडलो पडलो जाल्यार असो विरह जो रस आसा तेजो आस्वादन दिवपाक सोदताले. ना की आपलो प्रेम जो आसा, आपलो मूल्य जो आसा तो कमी जातलो ह्या खातीर न्ही. हो जो रस आसा, हो जो अनुभव आसा तो तांकां दिवपाक सोदताले की आपण आतां कितें करता काय, आपलो तांकां हुस्को जावपाक जाय. तर गोपयां जशें सांगलें की सुर्याक सारकी वायट वायट म्हणटाली की तूं बेगीन वच. आनी जेन्ना कृष्ण परत येताले तेन्ना सुद्दां तांकां विरह जातालो. तूं म्हणटली अशें कशें जावपाक शकता. कृष्ण ना म्हणून तांकां विरह जाता आनी कृष्ण पळोवून येयल्यार सुद्दां विरह जाता. असो प्रेम पळय गोपयांचो, इतलो अनन्य प्रेम भगवंताचेर की कृष्ण आतां सगळ्या गायेक घेवन चरोवपाक गेला, सकाळी गेला, आतां सांजो येतलो तो सुर्याक कितें कितें म्हणटात तांकां हुस्को की कृष्ण कितें करता काय. आजून सुद्दां जर हांव म्हाज्या भुरग्यांक घेवन बिचीर गेल्यार म्हाज्या मम्मीक टेन्शन जाता, कित्याक म्हाज्या धाकट्याचें उदक म्हणल्यार पिशेंतून तूं ताका उदकाक घेवन वचत नाका म्हणटा. तर हो भौतीक स्तराचो प्रेम. घरांत गोपयांक कितली चिंतीत आसतली, यशोदा मैयाक कितली चिंतीत आसतली की आपलो लल्ला आतां कितें करता काय. आनी तेजेर आमी आचार्य सांगता की कृष्ण परत येयल्यार सुद्दां विरह, तर परत येवन कसो विरह. तर जेन्ना तांकां कृष्णाचें दर्शन जातालें, जेन्ना कृष्ण परत येतालो, तर कृष्ण जेन्ना परत येतालो तर कसो येतालो, कितल्यो गायो आशिल्ल्यो, 9 लाख गायो. 9 लाख गायां भितर जेन्ना एकटो व्यक्ती येता तेन्ना कशें जातलें वातावरण पळय. 9 लाख गायो किंवा 9 लाख सैनीक किंवा 9 लाख कोणी आसूं एका बरोबर जमनीचेर चलता तेन्ना कितें उठतलें, सगळें धुल्ल उठतलो. सगळें धुल्ल, कृष्णाचे सुंदर सुंदर केसांचेर सगळें धुल्ल, तोंडाचेर धुल्ल सगळो. कृष्ण खूब सुंदर दिसताले. जेन्ना कृष्ण परत येताले, कृष्णाक कोण परतून विरह जातालो. कसो गोपी गितांत सांगता की दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनराजस्वनं दर्शयनो मनसि न स्मरं वीरयाचसि. तर जेन्ना
दीस सोंपतालो आनी कृष्ण थंय आपलें सुंदरशें कमळा समान रूप घेवन तेंच्या मुखार येतालो. तेजे निळे निळे केस, ह्या श्लोकाचो अर्थ सांगता गोपी गितांतलो. निळे निळे केस जे सारके धुलनान भरलेले, अशें भगवान श्री कृष्णाक पळोवन सारको शूरवीर कसो दिसतालो. तांकां भरपूर म्हणजे भरपूर प्रेम येतालो कृष्णाचेर, की विरह कसो जातालो. अड्डतीयत् पाठीनकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडदीक्षितां पक्षुदृशां. खूप सुंदर गोपी गीत आसा. हेतून सांगता की जेन्ना भगवान श्री कृष्ण जंगलात वयताले तेन्ना एक एक क्षण, एक एक सेकंड सुद्धा, एक एक 0.0.0 सेकंड सुद्धा गोपी खातीर करोडो करोडो वर्सां समान कृष्णाचो तांकां विरह जातालो. कित्याक ती कृष्णाक पळोवपाक शकनाली, इतलो तेंचो प्रेम. आनी जेन्ना भगवान श्री कृष्णाक ती परत येवन पळयताली, तेजे जे घुमराळे केस सारके, जे सुंदर केस सारके ब्लूइश कलर केस आशिल्ले, तेन्ना ती तांकां इतल्या प्रेमान पळयताली, तांकां इतलो आनंद जातालो, इतलो आनंद जातालो, आनी विरह कसो जातालो. तर ह्या श्लोकांत सांगता की ती खंय एकट्याक गाळी मारताली, मूर्ख म्हणटाली. कोणाक? ब्रह्मदेवाक. कित्याक आतां भगवान श्री कृष्ण आयला आनी ताका ती पळयतात, इतली आनंदीत जाला, पूण दोळ्याच्यो पापण्यो आसा त्यो बंद जातात. आमकां केन्ना अनुभव तुमचे कडेन उलयतना म्हाका खबर सुद्दां ना कितले फावटी म्हाज्यो पापण्यो बंद जाल्यो. तर थोड्या वेळान पापण्यो बंद जाल्यार सुद्दां कांय फरक पडना. पूण गोपी म्हणटा की हो कोण मूर्ख सृश्टी करता जेणे ह्यो पापण्यो केल्यार ज्यो बंद जाता, आनी त्या क्षणाक आमकां कृष्ण दिश्टी पडना. असो तांकां विरह जाता. इतलो प्रेम गोपी भगवान श्री कृष्णाचेर करता. तर अशें एक कारण. तर हो जो विरह रस आसा तो असा तरेन कृष्ण भगवान वाडोवपाक सोदता. तर आनीक आचार्य कारण सांगता की जी पाडकां आशिल्ली, जेन्ना भगवान श्री कृष्ण पाडकांक चडोवपाक वताले तेन्ना भगवान श्री कृष्ण जे कितें कितें करता, तें सगळें कोणाक सांगताले वचून? भुरगीं स्कुलांत कितें शिकयता तें कोणाक सांगता वचून? आवयक सांगता. आज आमकां कितें शिकयलें? बे एके बे, बेदुणे 5 न्ही, बेदुणे 4. तर सेम पाडकां वचून गायक सांगताली की आज कृष्णान अशें केलें. कृष्ण माकडां भशेन उडकी मारतालो, कृष्ण वेगळे वेगळे श्रवणाचे आवाज काडटालो, कृष्ण कितली सुंदर मुरली वाजयताले. कृष्ण आमच्या बरोबर खेळटाले, कृष्ण स्वता आपल्या हातीन आमकां खावयताले. तेन्ना गायक खूब आनंद जातालो. आनी गायक म्हणटाले की केन्ना काय कृष्ण आमकां घेवन वयतलो. आनी ती कृष्ण जेन्ना तेंच्या फुड्यान येतालो गोट्यान, तेन्ना कृष्णाक प्रश्न करतात की तूं आमकां केन्ना घेवन वयतलो. तर कृष्ण म्हणटाले की रोखडोच आपूण तुमकां घेवन वचपाचो आसा. तर आमी जे ह्या भौतीक संवसारांत आनंद घेवपाचो प्रयत्न करता, सूख अनुभव घेवपाचो प्रयत्न करता, आनी सुखा खातीर आमी खूब कितें कितें करतात. वेगळे वेगळे आमी कार्य करतात. तेतूंतले एक म्हणजे आमी सत्संगान येतात. जे भायले लोक आसा ते वेगळे आमी कितें कितें करतात. कोण मुवी पळोवपाक वयता, कोण सॉंग्स आयकतात, कोण डान्स करता, कोण खूब कितें कितें करतात. तरी सुद्दां सूख मेळना. कित्याक सांग? कित्याक जिवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यता. जीव जो आसा तो कृष्णाचो दास आसा. आनी जे मेरेन जीव कृष्णाक परतून प्राप्त करना केन्नाच सुखी जावपाना, संतुश्ट जावपाना. त्या खातीर शास्त्र सांगता की प्रत्येक जीव कृष्ण जो प्रेम आसा तो सोदता. पूण सगळ्यांक खबर ना की आमी कितें सोदतात. आमी फक्त आनंद सोदतात. आनंद जाय, खुशालकाय जाय.
मज्जा जाय एंटरटेनमेंट करपाक सोदता आमी कित्याक कोण भितरल्यान सूख सोदता आमचो जो आत्मा आसा तो सूख सोदता म्हणून आमी कितें कितें करपाक सोदता तर हो आत्मा कृष्णाक सोदता एक्चुअली कृष्णाचो प्रेम सोदता पूण सगळ्यांक खबर ना तर आमकां शास्त्राचें थोडें कितें तरी ज्ञान आसा आमी आयकलां सत्संग आयकलां भागवतम वाचलां म्हणून आमकां खबर आसा की आमी कृष्ण प्रेम सोदतात पूण अनुभव ना पूण प्रत्येक जीव कृष्ण प्रेम सोदता आनी ते कृष्ण कोणाचो प्रेम सोदता कोणाचो प्रेम सोदता कोणाचो कोणाचो आज कसलो दीस ते कृष्ण गायचो प्रेम सोदता ते कृष्ण गायचेर अत्यंत प्रेम करता म्हणून कृष्णाचें नांव कितें आसा गोविंदा एक नांव आसा गोविंद जाका गाय खूब आकर्षित करता एक नांव आसा गोपाल जे गायचें रक्षण करता भगवान ज्या जाग्यार रावता त्या जाग्याचें नांव कितें गोलोका कितें गोलोका भगवान खंय जल्माक आयले गोकुलांत जल्माक आयले भगवंताक कितें आवडटा गोवर्धन आवडटा भगवंताचे फ्रेंडाक कितें म्हणटा गोपाल जी सखी आसा ते कितें म्हणटा गोपी अशे तरेन भगवान श्री कृष्ण गायचेर भरपूर प्रेम करता तर कृष्ण जंगलांत भितर वचपाक सोदताले कित्याक तर प्रत्येक जीव प्रत्येक वस्तू जी वृंदावनांत आसा ती सगळी चेतन आसा तर सगळ्यांनी जे वृंदावनांत जे जीव आसा वेगवेगळे जनावर पशु पक्षी किडे मकोडे जे भोंवरे तेंच्यांनी अनन्य अनन्य जन्म तपस्या केली कृष्णाच्या लिलेंत भाग घेवपाक तांकां सगळ्यांक संग दिवपाक तेंचे सगळे कडेन आदान प्रदान करपा खातीर कृष्ण भितर जंगलांत वचपाक सोदताले आनी कशे वयतले गाय घेवन वयतले प्रत्येक झाडां झुडपां वेली फातर शेवणी जनावरां सगळे भोंवरे कृष्णाच्या लिलेंत भाग घेवपा खातीर वृंदावनांत तेंच्यांनी जन्म घेतलेलो तर कृष्णाच्या लिलेंत कोणाकूय भाग घेवपाक मेळना अशक्य आसा कृष्णाच्या लिलेंत भाग घेवपाक जे मेरेन कृष्णाची कृपा ना जे मेरेन स्वयं कृष्ण आपल्या लिलेन आमकां घेवपाक सोदना त्या मेरेन आमी कृष्णाच्या लिलेंत भाग घेवपाक सोदना इतले भाग्यवान जीव जे वृंदावनांत फातर सुद्दां जावन रावल्ले आसा त्या खातीर वृंदावनांत प्रवेश करतना पयलीं फातराचेर पांय दवरल्यार सुद्दां ताका प्रणाम करपाक जाय की तो कोण साधू वचपाक शकता कोण संत वचपाक शकता तो कृष्णाच्या लिलेंत भाग घेवपाक आयिल्लो आसा प्रत्येक मूस कुत्रो माजर माकड तेंचे सगळ्यांक आमी पयलीं वृंदावनांत पावतना प्रणाम करपाक जाय की म्हाजे कडल्यान कितें चूक कळत नकळत चूक जाल्यार म्हाका माफ कर कित्याक ते कोण सादारण जीव न्ही तर सगळे कडेन प्रेम आसता की भगवान श्री कृष्णाच्या लिलेन कोण कोण भाग घेतलो तर कोणाकूय भाग घेवपाक मेळना तर एकदां थंय ब्रह्मदेव पळयता की कृष्ण आपल्या सखां बरोबर कितलो बरो खेळटा कितलो आनंद भोगता तेंच्या बरोबर उठता बसता तेंच्या बरोबर खाता पिता आपल्या तोंडाचे काडटा आनी मदींच काडून मधुमंगलाच्या तोंडांत घालता पूण तो मधुमंगलाचे काडून आपल्या तोंडांत घालता हें पळोवन ब्रह्मदेवाक सुद्दां सारकें दिसता की केन्ना म्हाका कृष्णाच्या तोंडाचे उच्चिश्ट महाप्रसाद मेळटलो आनी कृष्ण जेन्ना खाता टिफीन घेवन वयता कसलें सेलोचें काय मिल्टनाचें तर आवय तांकां सुंदर अशा डब्यान कपड्याक गांठ मारून मैया आनी सगळे बाकीचे बॉक्स आसता तांकां टिफीन दिताले ते एकामेकाक बरोवन इतले प्रेमान खाताले आनी हात धुवपाक खंय वयताले यमुनेन हात धुवपाक वयताले तर ब्रह्मदेव पळयता की आपूण एक नुस्तें जाता आनी जेन्ना कृष्ण हात धुयतलो तेच्या उश्ट्याचे आपल्याक खावपाक मेळटलें तर ब्रह्मदेव नुस्तें जावन यमुने नदयेंत प्रवेश करता
आणि जेन्ना कृष्ण हात धुवपाक येता तेन्ना पळयता ब्रह्मा. तर कृष्णा तेन्ना हात धुयना. तर कृष्णा आयज खंय हात दिता, भायरूच हात दिता आनी ब्रह्मदेवाक पळोवन हांसता. तर कृष्णाच्या लिलेन कोणाकूय सोंपेपणी भाग घेवपाक मेळना. तर रमण रेड्डी म्हणून आसा वृंदावन, थंय खूब सुंदर भगवंत श्री कृष्णान लिला केल्ल्यो. तर भगवंत थंय आपल्या सखां बरोबर खेळटात, वेगळे वेगळे खेळ गेम्स खेळटात. आमी कशे खेळटा लिपचेल्यांनी मागीर धांवचेल्यांनी. तर त्या भशेन सगळ्यो गेमी एक्चुअली खंयच्यान आयल्या, भगवंत श्री कृष्णाचे खूब सुंदर गेमी आसा. एक पुस्तक आसा विशेष, तर तेजेर केन्ना आमी चर्चा करुया. तर म्हाका पर्सनली भरपूर आवडटा भगवंत श्री कृष्णाचे ज्यो बाल्य लिला आसा त्यो वाचपाक किंवा सांगपाक. हांवें अजून चड वाचूना, पूण खूब मजा येता भगवंत श्री कृष्णाची लिला आयकपाक. तर वेगवेगळे गेम खेळटाले तेन्ना कृष्णा केन्नाच डेन जायनाशिल्लो. तर एक गेम खेळटाले की सखा जे आसा ते एकामेका वयल्यान उडकी मारप, त्या कोणाक डेन करप आनी तेजेर थापट मारप आनी तेजे वयल्यान लॉंग जंप कशें मारता ऑलिंपिक्सान तशें तें बॅट धरप आनी पयसल्यान धांवट येवप आनी तेजे वयल्यान उडकी मारतना तेज्या फाटीर हात मारप. कृष्ण केन्नाच उडकी मारपाक सदांच सक्सेसफूल जाताले, केन्नाच डेन जायनाशिल्लो. तर एकदां एक सका जेन्ना बॅट नाशिल्लो आनी कृष्णाचो टर्न येयलो तेजे वयल्यान उडकी मारपाक, तेन्ना एक मूस जो आयलो आनी त्या सकाच्या कानान गेलो आनी तो हाल्लो. तेन्ना कृष्ण ताका पांय लागतलो म्हणून तेजे वयल्यान उडकी मारपाक पावलो ना. तेन्ना सगळ्यांनी कृष्णा आतां तुवें उडकी मारना, आतां तूं डेन. कृष्ण म्हणटा आपूण डेन जायना. तुजो डेन जायना जाल्यार तुज्या वांगडा आमी केन्नाच खेळपाना. कृष्ण म्हणटा बरें बरें. आनी कृष्ण रेडी जाता. कृष्ण डेन जाता आनी कृष्ण बॅट जाता आनी सगळे सका कृष्णा वयल्यान आतां उडकी मारता. एक एकटो सका येता आनी कृष्णा वयल्यान उडकी मारता आनी कृष्णाचेर ठा करून फाटीचेर थापट मारता. आनी सगळे सांगता की हो सुद्दां आमकां असोच मारतालो, बरेंच हेची फाट तांबडी जावपाक जाय. तर सगळे कृष्णा वयल्यान उडकी मारता आनी वयल्यान देवता पळयता की आरे कितें करता. हो कोण आसा, पूर्ण पुरुशोत्तम भगवंत आसा आनी तेजे वयल्यान हे उडकी मारता आनी तेजेर थापट मारता. कितलें हेंचें भाग्य. तर आमी बी ह्या लिलेन बसया काय, आमी बी सकाचो रूप घेवन कृष्णा वयल्यान उडकी मारपाचो गेम, उडकी मारपाची गेम खेळुया म्हणून सगळे इंद्र सूर्य वरुण चंद्र सगळे सकयल येता. आनी इंद्र म्हणटा आपूण पयलीं वयता. आनी इंद्र एक सकाचो रूप घेवन वयता आनी धांवत वयता आनी कृष्णा वयल्यान उडकी मारून जसो कृष्ण दिसपाक लागीं पावता तर तो सामको भयभीत जाता की हो कोण साक्षात पूर्ण पुरुशोत्तम भगवंत आसा. आनी तो प्रार्थना करता की गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि. ताका उडकी मारपाक पावना, तो भिता आनी परतून येता. बाकीचे फाटल्यान जे लायन आसता हो आनी कोण मदींच येला, मारपाक जाय मार उडकी नाल्यार वच सायडीन. तर सूर्यदेव पण आसता आरे कितें तुजें उडकी मारपाक जायना काय म्हणटा. कोणाक म्हणटा इंद्राक. व्हडले तूं सारकें वज्र घेवन पावता, इतलो आपूण शक्तिशाली इल्ली उडकी मारपाक जायना, आतां आपूण वयता म्हणटा. आनी सूर्यदेव सकाचें रूप घेवन येता आनी सूर्यदेव जसो धांवता फुडें पावता, सूर्यदेव सुद्दां सूर्य आतां घामाघूम जाता इतलो गरम. हो कोण आसा, पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान. सूर्यदेव प्रार्थना करता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. तर मागीर वरुण देव येता. वरुण देवाची तीच स्थिती. कुबेर येता, कुबेराची तीच स्थिती. तर तांकां कळटा की भगवान श्री कृष्णाच्या लिलेन कोणी सोंपेपणी भाग घेवपाक शकना. जे जंगलांत कृष्णा खातीर रावले त्यांच्या बरोबर आदान प्रदान करपा खातीर कृष्ण ही सुंदरशी गोपाष्टमीच्या दिसा लिला करता. गाय घेवन जंगलांत वयता. वर्णन येता की जी झाडां आसा पळय ती कृष्ण जेन्ना जंगलांत प्रवेश करताले तेन्ना बेड जाताली कृष्णाचे चरण स्पर्श करपाक. जशें चरण स्पर्श करता तांकां याद जाता की कृष्णाचेर कितें पडटा, वोत पडटा. आमी बेड जावन कितें करता, स्वताचो फायदो चिंतता. त्या खातीर ती बेगीन बेगीन वयर सरताले. वयर सरताली परतून तांकां कृष्णाच्या चरणाची याद जाता, ती परतून पावताली. अशे तरेन झाडां झुडपां सगळ्यांक जे वेगळे वेगळी शेवणी आशिल्ली त्यांच्या बरोबर कृष्ण आदान प्रदान करता.
खूब जे वेगवेगळे जनावरां आशिल्ली माकड आशिल्ले सगळ्यां बरोबर कृष्ण आदान प्रदान करता. जे भोवरे आशिल्ले ते कृष्णा फुड्यान करून आवाज करताले. कृष्णाक खूब आनंद जातालो. केन्ना केन्ना कृष्ण सारके बेजारतालो, तेंकां तापयतालो. तुमी वसात पळयात कित्याक करतालो सांग. तर जेन्ना लिपचेल्यांनी खेळटाले सकाळीं सगळे तेन्ना सगळे कृष्णाक रोखडेच सोदताले. कित्याक ज्या जाग्यार कृष्ण आसा थंय हे भोवरे आसताले आनी कृष्ण रोखडोच सांपडटालो. तेन्ना कृष्ण त्या भोवऱ्याचेर बेजारतालो. तर अशा तरेन सगळ्या बरोबर आदान प्रदान करता. यमुना मैया आसा तेंच्या बरोबर आदान प्रदान करता. आनी भूदेवी आनी हे सगळे जे अन्य जनावर आसा जे किडे मकोडे जे कोण आसा तेंच्या बरोबर सगळ्या बरोबर कृष्ण आदान प्रदान करता. आनी सगळ्यांक बरोबर आदान प्रदान करपा खातीर सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या वनान कृष्ण वयता. तर वृंदावन खूब वनां आसा. तर तितून भितर 12 विशेष वन आसा. तर सगळ्या वनांनी कृष्ण भोंवता, सगळ्या बरोबर आदान प्रदान करता. आनी खास करून जी भूदेवी आसा ती भरपूर म्हणजे भरपूर प्रसन्न जाता, आनंदीत जाता. कित्याक भगवान श्री कृष्ण कोणा खातीर आयिल्ले. भूदेवी जेन्ना गायचे रूप धारण करून ब्रह्मादेवा कडेन वयता की आपूण आतां हे पाप जे आसा ते सहन करपाक शकना, तेन्ना ब्रह्मदेव भूदेवीक शिवजीक घेवन तो वयता क्षीरसागराक वयता. पुरुष सूक्त प्रार्थना करता तेन्ना भगवान श्री कृष्ण सांगता ब्रह्मदेवाच्या हृदयान ज्ञान प्रदर्शित करता की आपूण रोखडोच ह्या भूतलाचेर येवपाचो आसा. ह्या भूदेवीचेर जे अत्याचार जाल्ले आसा, जो पापाचें जें वजें आसा तें काडपाक आपूण रोखडोच येवपाचो आसा. आनी तो थोड्या देवतांक थोड्या साधूक ऋषीक सांगता की तुमी वृंदावनात जन्म घेया. तर ही भूदेवी खूब प्रसन्न जाता. कित्याक भगवान श्री कृष्णाचे जे चरण चिन्ह आसा ते संपूर्ण वृंदावनात अंकीत जाता. जेन्ना भगवान श्री कृष्ण लीला करता, संपूर्ण जगलान भोंवता, तर प्रत्येक जाग्यार भगवान श्री कृष्णाचे चरण चिन्ह अंकीत जाता. काम्यवन, बौलावन, मागीर लोभावन, मागीर कुमुदवन, भांडीरवन, बेटवन, निधीवन, सगळ्या वनांनी भगवान भोंवता. भूदेवी खूब प्रसन्न जाता. कित्याक भूदेवी खातीरूच भगवान श्री कृष्ण आयिल्ले आसा. पूर्ण वृंदावन जे आसा ते प्रसन्न जाता. वेगवेगळे कृष्णाचे जे चरण चिन्ह आसा ते वेगळे वेगळे मार्क्स असतात. तर जेन्ना तुमकां प्रेजेंटेशन दाखयता कृष्णाच्या पांयपणाक कसले वेगळे वेगळे चिन्ह आसतात. तर खूब सुंदर अशी भगवान लीला करता. मोरपंख आपल्या माथ्यार धारण करून आनी कानान थंय सुंदर अशे निळे कलरचे कर्णिकार म्हणून भगवान कृष्ण फूल धारण करता. कसले कपडे घालता. कसले कपडे घालता. भगवंताचे वस्त्र कसले. येल्लो कलर वस्त्र धारण करता. खूब सुंदर कितें वाजयता. गिटार, मुरली वाजयता. आनी भगवान श्री कृष्ण वनान प्रवेश करता तेन्ना खूब सुंदर अशें नृत्य करता. बर्हापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम. तर खूब सुंदर नृत्य करता. खरे अर्थान भगवान श्री कृष्ण नटराज आशिल्ले आनी रासलीला करता तेन्ना खूब सुंदर नृत्य करता. खूब सुंदर आपली मुरली वाजयता आनी संपूर्ण वृंदावनान आपले पदचिन्ह आसा ते अंकीत करता. शास्त्र सांगता की भगवान श्री कृष्णाचे जे खूब सुंदर मधुर वोट आशिल्ले त्या मधुर वोटाच्यान जर रस अमृत येताले ते कोणाक मेळटाले. मुरली जी वाजयताले त्या मुरलीच्या प्रत्येक बुराकान ह्या सुंदर अशा भगवान श्री कृष्णाच्या वोटाचो जो कितें म्हणटाले अमृत तांकां प्राप्त जालें. तर अशा तरेन खूब वेगळे वेगळे कारणां आसा. तर टायम जाल्लो आसा. आनीक आचार्य आनी कारण सांगता मागीर कशें भगवान श्री कृष्ण गायन घेवन वयता. तर फुडल्या पुरस्काराक
गोपाष्टमी नासतली तरी सुद्धा भगवान श्रीकृष्णाची लीला कसली जी असं बाळगलेला हातपाक खूप आनंद जाता. फुडल्या त्या कंटिन्यू करी आनी खूप सुंदर आयच्या दिसा ही लीला जाली. म्हणजे त्या दिसा भगवान श्रीकृष्ण गाय घेवन चलोवपाक वयता. तर कितें कारण आमी पयली वेगळी वेगळी, कित्याक आचार्य वेगळी वेगळी कारणां सांगता ही आमी पयली. तर आयज हांव हांगाच सोंपयता आनी फुडें आमी कंटिन्यू करया. तर आयचो दीस खूब पवित्र दीस आसा. आयज आमकां जर संदी मेळ्ळी जाल्यार आमी गायेक कितें खावपाक घालप, गायचे पांय धुवप. आनी शास्त्र सांगता की गायचे जे पांय आसा ते खुरो म्हणटात, तेतून मदीं जी माती आसा ती माती काडून मस्तकाक लायले जाल्यार आमचें कसलेंय काम जें आमी घरांतल्यान भायर सरता तें पूर्ण जाता. तर अशे तरेन आयचे दिसा भगवान श्री कृष्ण गाय घेवन चलोवपाक गेले तेन्ना खूब सुंदर अशें खूब म्हणजे खूब सुंदर असो उत्सव 3 दीस उत्सव करतात. नंद मेळना, यशोदा मैया, नंद बाबा खूब सुंदर असो उत्सव करतात. खूब आनंद सगळ्या वृंदावनात पसरता. खूब सुंदर अशी लीला त्या दिसा जाता. आनी हो दीस म्हणजे गोपाष्टमीचो. कार्तीक म्हयन्याचे जो शुक्ल पक्ष आसा त्या शुक्ल पक्षाचो 8वो दीस अष्टमी. आनी त्या दिसाक बुधवार आशिल्लो. कितें बुधवार आशिल्लो आनी आयज खंयचो वार आसा? ज्येष्ठार आसा. तर बुधवारा दिसा भगवान श्री कृष्ण गाय घेवन चलोवपाक गेले. तर उरिल्ली कथा आमी फुडल्या आठवड्याक पूर्ण करू. सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर कितें सांगता आसतना